टायमाचेर ज्या पद्दतीन जो पावस पडटा पुऱ्या गोंयभर ताच आयज नोव्हेंबरांत पावल्या आनी नोव्हेंबरांत कदाचित पावस क्वचित पडटालो, पण काल ज्या पद्दतीन पावस जो पडत आसलो त्या ह्या हातूंत फाटल्यान म्हाजी तुमी वाळवंटी नदी पळयता आसतली, ती नदी आतां भरपाक पावला अशें दिसता. काल आज सकाळी पंपींग स्टार्ट करचें पडलें. जो उदक हांगासर मार्केटांनी पावसाच्या दिसान भरताले, पण ते आतां नोव्हेंबराच्या सुरवातीकूच भरलेलें दिसता आनी 3 मिटरच्या सुमार तरी एटलिस्ट तरी उदक ते भरलेलें आसलें. न्हंयेचें जें उदक जें आसा तें 3.5 मिटराचेर आसलें आनी अशा दिवाळीचे जाले उपरांत पावसाचो कमी जाता, पण हांगासर पावस जो काल आनी आज सकाळच्यान पडटा ते खंय ना खंय तरी परिस्थिती विकट जावची परिस्थिती. आतांय पयशे नोव्हेंबरान ज्या प्रमाणे पावस पडटा तो केन्नाच असो पडोंक नासलो. त्याच्यामुळे न्हंयक आमच्या तुडुंब अशी न्हंय भरून सारकी पंप स्टार्ट मारचे पडले आमकां की बाजारान उदीक वचोंक जायना म्हणून, आनी पंप स्टेशनूय स्टार्ट मारून सगळें उपपाचें पडलें पाणी. आनी ह्या पावसाचो बारीक पयशान आमच्या मार्केटाचेरूय खूब परिणाम जाला. आज ही दिवाळीचो सिजन आज आनी बाजार आसा हेजो तुळशी देवाच्या हेजो पळय व्हडल्या दिवाळेचो बाजार आसा आनी तेजेरूय ह्या पावसाचो परिणाम जाल्ल्या भशेन दिसता. मजगतीं तिळारी धरण 100% भरला. 19.94 घनमीटर प्रतिसेकंद विसर्ग सुरू म्हूण माहिती मेळटा. न्हंय कुशीकच्या गांवांक सतर्कतेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.